मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाकीचे मंत्री अधिकारी शुक्रारा एन.के. सिंगाच्या 15व्या वित्त आयोगाक मेळ्ळे. गोंयान सगल्यो पॅकेजी जमेक धरून एकंदर 6,333 कोटी मागल्यात. आम्ही मायनिंगाचो स्पेशल टॉपिक जो आसा म्हणजे आम्ही मायनिंग रेव्हेन्यू लॉस आमकां कितल्या मोठ्या प्रमाणात जालो आणि मोर दॅन 50 crores ऑफ रुपीज एवरी इयर वी हॅव स्पेंड कॉन्सिक्युटिव्ह फॉर द 3-4 years 50 कोटी ते 70-80 कोटी रुपयापर्यंत आम्ही एवरी इयर म्हणजे पहिल्या वर्षात तर आम्ही चड स्पेंड केले हे आम्ही तांकां हायलायट केल्या. तर शेवटी आम्ही म्हणू ना की मायनिंग बंद पडली इतकी मोठी पॅकेज हो आम्ही विषय मुद्दामून मांडूंक ना पण आम्ही हायलायट केला बाय कन्सिडरिंग दॅट लोक शेतकऱ्या खातीर वेगळी पॅकेज मागता आम्ही तशें म्हणूंक ना पण आमच्या ओवरऑल हातूंतल्यान आमकां फुडें म्हणजे एखादें परत रिज्यूम जाता म्हणटा त्या पद्दतीन आमकां मदत करप गरजेचें आसा. तरी ओवरऑल म्हटल्यार आसत जाल्यार आमी एप्रॉक्सिमेटली 6,333 crores रुपीज सुमार तांच्या कडल्यान आमकां रिकमेंडेशन करचें हे आमचे म्हणजे ओवरऑल सगळ्याच्या बाबतींत आमी कन्सिडर्ड करून एखाद्या फिगरार बट तरी सुद्दां आमचें म्हणणें की ओवरऑल कन्सिडर्ड करचें तांचो म्हणणें की नॉट स्पेसिफीक स्मॉल स्टेट्स बिगर स्टेट्स खंयच्या पॅरामिटर्सचेर न करता तुमचे प्रोग्रेसीव डेव्हलपमेंट राज्यांत आसतली. राज्य वित्त आयोग नेमप कायद्यान सक्तीचो. गोंयांत कितली वर्सांच जाली राज्य आयोग ना. 15व्या राष्ट्रीय वित्त आयोगाक ही गजाल खटकली. आता सरकार जागो जाला. स्टेट फायनान्स कमिशन एक्चुअली 16th अपॉइंट केल्लो मिस्टर झा म्हणून बट ते कॉन्स्टिट्यूट जालें ना किंवा त्या पद्दतीन ताका पावर्स मेळना त्या खातीर रोखडेंच जाल्यार आमी बट आतां स्टेट फायनान्स कमिशन विदीन एक मंथ 1.5 म्हयन्या भितर आमी अपॉइंट करतली. आयोगान विदेशी पर्यटका विशीं सविस्तर डाटा सरकारा कडेन मागला. की द टुरिजम ही इंडस्ट्री अशी आसा वी इज गिविंग द फॉरेन करन्सी फॉर द नॉट ओनली फॉर द स्टेट ऑफ गोवा इट इज फॉर द इंडिया. They have specifically said the Finance Commission chairman had told he has recommended us कितले फॉरेन टुरिस्ट जे आसा पळय स्पेशली गोंयान येता हाऊ मेनी डेज दे आर स्पेंडींग इन गोवा बेटर दॅन अदर पार्ट ऑफ इंडियाच्या पेक्षा गोंयान कितले ती स्पेंड करता. यू प्रिपेर द डाटा अँड सबमीट दॅट डाटा वीच वील युजफूल फॉर द युअर जो टुरिस्टा खातीर तुमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर मागता पळय न्ही ताजेर आमकां फोकस करपाक मेळटलो. आतां आमी म्हणटाले की हाज्या पयलीं ताका स्पेंड करपा खातीर ओन्ली द सन सॅन अँड सी अँड हार्डली द फ्यू टेम्पल्स अँड चर्चीस. नाव वी नीड टू टेक द टुरिस्ट टू द इंटेरियर टू द इंटरलँड टुरिजम आनी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आमी म्हणटा की आमचे रिसोर्सीस जे आसा पळय टुरिजमांतले आमी आयज पर्यंत युटिलायजूच करूंक ना. आमी म्हणटा की फॉरेस्ट इतके बरें आमचे कडेन आसा ते आमी करूं ना. आमचे कडेन इंटरलँड टुरिजमा खातीर स्कोप आसा म्हणजे टील नाव वीच वी हॅव नॉट डेवलप दे आर द डिफरंट रिजन्स नाव फॉर दॅट वी आर डुईंग इट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.